नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। जेएमसीतल्यान डिस्चार्ज जाल्या उपरांत फ्लॅटावेल्यानच मुख्यमंत्र्याचो कारभार सुरू। फायलीचे गठ्ठे फ्लॅटार। फुडल्या सप्तकात मुंबई मूळ दुयेसाचेर उपचार। सुत्रां म्हणटात हँडओव्हर ना। वास्कोतले प्रदूषणाचो रिपोर्ट आडकलो। चडसो कोळसो हाताळप बंद आशिल्ल्यान आयआयटीन रिपोर्ट करूंक अर्थ ना। बर्थ विस्ताराचे पर्यावरण दाखले हुंकळे। होळयेन गोंयभर शिगमो सुरू। गांवागांवांनी उबे रावले होळयो। धोलार पडली बडी। शिगमो सुरू। होळयेच्या रंगात मार्केटां शाराय कलरफुल। गोंयकारांनी फुलयली रंगपंचम। गोयचे विजिलन्स आनी एसीबीचो कारभार सुशेगाद। 2005 सावन 108 केशींची इन्क्वायरी पेंडिंग। 4 केशींचे अधिकारी सोंपिल्ल्यान चौकशी शेळिल्ली। हातवाडा जंक्शनाकडलो शिवाजीचो पुतळो काडलो म्हूण निशेध करपाक शेनवारा 70 बंदाचो उलो। पालिकेन पुतळो काडून भावना दुखयल्यो। पालिकेचेर राजकारणाचो आरोप। आणि जीसीएची गोवा कॉर्पोरेट T20 लीग 3 मार्च सावन एअर इंडिया आड आरबीआय मॅचिंग सुरू। दुसरी मॅच गोवा टस्कर्स आड DY पाटील। शदाब जकाती गोवा टस्कर्साचो कॅप्टन। मुख्यमंत्री पर्रीकराचो सरकारी कारभार फ्लॅटावेल्यान सुरू। थंय सावनूच फायली हाताळूंक रंगपंचमीक सुरवात। मंगळार बुधवारा तो मूळ पॅनक्रियाचे दुयेसाचेर उपचारांक परत मुंबय वचपाची तयारी करता। ते पयलीं सोमारा फुल फ्लॅज काम करतलो म्हूण ताणें कांय जाणांक खंय उलोवन दाखयलां। तो जेएमसीतूच युतीचे दोनूय फुडारी सुदीन आनी विजयाक मेळ्ळो। मुंबय उपचाराक गेल्यारूय तो मुख्यमंत्री पदाचो तात्पुरतो ताबो कोणा कडेनूच दिवचो ना म्हूण कळटा। पर्रीकराचो ताळगांवचो फ्लॅट सध्या सीएमाचो चेंबर जाला। सॅनिटायज वातावरणात राज्याचो कारभार हाताळप चल्ला। डिहायड्रेशन आनी लो प्रेशरान 5 दीस जीएमसीत काडल्या उपरांत पर्रीकाराक ब्रेस्तारा सांजे डिस्चार्ज दिल्लो। मंगळारा वा बुधवारा तो मुंबय पॅनक्रियाची मूळ दुयेसाचो फुडलो ट्रीटमेंट करूंक वतलो म्हूण सुत्रां सांगतात। पॅनक्रियाच्या दुयेसाचेर फुडल्या उपचारांक पर्रीकार परत मुंबय। मंगळार बुधवारा मुंबय हॉस्पिटलांत उपचाराक वचपाची शक्यताय। पयलीं 2 मार्चाक मुंबय फुडल्या उपचारांक वचपाचें थारिल्लें। मजगतीं जीएमसीत 5 दीस एडमीट उरिल्ल्यान मेन ट्रीटमेंट धुकल्लो। सोमारा चेंबरात बसतलो म्हूण पर्रीकारान कांय जाणांक उलोवन दाखयला। पर्रीकारान ताळगांवच्या फ्लॅटावेल्यान मुख्यमंत्र्याचो कारभार हाताळप चालू दवरला। सगळ्या फायलींचे गठ्ठे पर्वरे चेंबरांतल्यान ब्रेस्तारा ताच्या ताळगांवच्या घरा पावयले। मुंबय उपचाराक गेल्यारूय पर्रीकार खंय कोणा कडेनूच एडिशनल ताबो दिवचो ना। शुक्रारा सांजे सावन म्हत्वाच्यो फायली हाताळपाक सुरू। बेरेस्तारा सगळ्या म्हत्वाच्या फायलींचे गठ्ठे पावले ताळगांव फ्लॅटार। जीएमसीतल्यान डिस्चार्ज जावचे पयलीं युतीचे मेन लिडरांक मेळ्ळो। मुंबय वतना मुख्यमंत्री पदाचो ताबो पर्रीकार आपल्या कडेनूच दवरतलो। सोमारा चेंबरात बसून फुल फ्लॅज काम करतलो म्हूण सुत्रां सांगतात। इतले मजगतीं गोंयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मायनिंगाचो विशय घेवन सोमारा दिल्ली वतले। मोगोचो ज्येष्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकार शिष्टमंडळाचे फुडारपण करतलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वास्को कोळसो नासतना कोळशाचे प्रदूषण तपासपाची परिस्थिती। प्रदूषणाचो अभ्यास करपी आयआयटी बॉम्बे मुखार सध्या हीच मोठी अडचण। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वास्को एमपीटीतलो कोळशाचे चडशे अनलोडिंग बंद केल्ल्यान प्रदूषणाचो नेमको अदमास येवप कठीण। आयआयटीन बॉल मारला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोर्टात। ह्या स्टडी रिपोर्टाचेरूच एमपीटीच्या बर्थ विस्ताराक ईसी दिवप काय ना ते थारपाचें। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्ल्या निर्देशाप्रमाण एमपीटीन आयआयटी बॉम्बेक वास्को शारांतल्या हवेच्या प्रदूषणाचो अभ्यास करूंक सांगला। ह्या अभ्यासावेल्यान वास्कोत कोळशाक लागून नेमके कितले प्रदूषण जाता ते स्पश्ट जातले। पूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एमपीटी वेले चडशे कोळशाचे अनलोडिंग बंद केल्ल्यान आयआयटी बॉम्बेची प्रदूषणाचो अभ्यास करूंकूच अडचण जाल्या। कोळसो हाताळपूच बंद आशिल्ल्यान सारको रिपोर्ट मेळना। ताचेर कितें करचें काय म्हूण आयआयटीन मंडळाक विचारलां। आयआयटी खंय फुडल्या सप्तकात प्राथमीक अभ्यास सुरू करतली।
टर्मिनल कॅपॅसिटीचो विस्तार, बर्थाची पुनर्बांधणी आणि अप्रोच चॅनल वाडोवपाचेर वास्कोत जनसुनावणी जाल्ली. सुनावणी बरीच लांबली आनी तापली. वास्कोत नेमके कितले आनी कित्या खातीर प्रदूषण जाता ताचो IIT बॉम्बे रिपोर्ट दिना तो मेरेन पर्यावरण दाखल्याचो विचार करचो न्ही म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केंद्रीय पर्यावरण खात्याक कळयल्ले. IIT जो मेरेन क्लियर रिपोर्ट दिना तो मेरेन MPDचे बर्थ विस्ताराचे पर्यावरण दाखले हुमकळ्ळे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी. शुक्रारा होळी आनी रंगांचो उत्सव रंगलो. आयच्यान शिगम्याच्या धोलार बडी बसता आनी फुडले कांय दीस सगळ्याक शिगम्याचो उत्सव. गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पारंपारीक होळी जाता जाल्यार गोंयच्या शारांनी होळी आनी रंगपंचमीचे इव्हेंट. रंगपंचमीचे मुडात मार्केटांत तरेतरेच्यो ट्रेंडी पिचकाऱ्यो आनी रंगांनी कलरफूल जाल्यात. पळयात गोंयकारांची रंगपंचम. गेली 40 वर्सां जाली हांगासरली मिरवणूक होळयेच्या दिसा काडटा. होळी फेस्टिवल, रंगाचे फेस्टिवल. जाल्यार आयज आमी सगळ्या धर्माचे, सगळ्या जातीचे लोक एक जावन हांगा ही होळी रंगपंचमी आनंदान उत्साहान मनयता. आम्ही आज महालक्ष्मीच्या आमच्या ग्रामदेवतेच्या पायाकडे वचून नमन करून आयज आमी गुलालोत्सवाचो प्रारंभ करता. पणजी शिगमोत्सव समिती, मंगलदास बाब आसूं, सागर आसूं, सगळे जाण तिच्या चरणी वचून एक साखळे घाला की हे फुडले वर्स गोंयकारा खातीर, सगळ्यां खातीर अशेंच रंगभरीत जावचें. म्हाका पूर्ण आशा आसा की डेफिनेटली ह्या गुलालोत्सवाच्यान एक नवे प्रारंभ करूया, एक नवे पर्व चालू करूया, एक बरे रंगीत आमच्या जिवनात हाडया. आयज आमी मनोहरबाई खातीर पणजी शिगमोत्सव समितीचे वतीन साखळे घाला. आयज ह्या पयले होळयेक म्हाका दिसता तो आमच्या मदीं ना, पूण डेफिनेटली बरो जावन, घटमूट जावन आनी एका नव्या फोर्सान फुडल्या होळये पर्यंत ह्या गुलालोत्सवाक सामील जातलो. मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया, मुखड़े पे रंग.
पंचवीस वर्सां दाम बाबाच्या ह्या होळयेक जाता. सो आमी ह्या 25व्या वर्सान आहा म्हणटकर अशें दिसता की हो एक फेस्टिवल ऑफ कलर्स म्हणून जे आमी मानतात इज ऑल्सो अ फेस्टिवल ऑफ युनिटी. सगळे समाजाचे लोक येवन होळी मनयतात. एकवट आसपाक जाय आनी दामबाब एकवटाक सदांच आपलो आशिर्वाद दिताच. आमकां खात्री आहा की जंय एकवट आहा थंय शक्ती आहा. होली म्हणटा ती तशी होलीची मॅसेज. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.